एक म्हणल्यार पयलीं सगळ्या आख्ख्या गोंयच्या मतदारांक म्हणजे वोटरांक पयलीं हांव शाबासकी परबी दिता की वोटर खूद जावन भायर सरूं म्हणटा अशें बऱ्यापैकी मतदान जालां आनी आपले हक्क बजयल्लो आसा जो जावपा जाय. लोकशाही पद्दती प्रमाणे वोटींग चडांत चड करप महत्वाचें. त्या प्रमाणे आमची बऱ्यापैकी बाकीचे स्टेटी पळयत जाल्यार गोंयांत मतदान बऱ्यापैकी जाल्लें आसा आनी हेजे एक म्हणल्यार बऱ्यापैकी लोक म्हणजे भायर सरले आसात. आदरणीय मोदीचे तेजे खातीर मतदान करपाक हांव म्हणटालो. बाकीचे लोक खूब कडेन वेगवेगळे करून म्हणपाचो प्रयत्न करतात पूण म्हाका दिसता मोदीचे लागून आनी डबल इंजीन सरकाराचें कार्य जावं ते सेंट्रलाचें काम, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कार्य, गोवा गव्हर्मेंटाचें कार्य, डॉक्टर प्रमोद सावंताचें किंवा आदरणीय मोदीचें आनी जोड पावलान केल्ले जे अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गोंयांत जे काम जालां आनी जो फुडलो प्रायम मिनिस्टर आमकां कोण जाय हे सगळो विचार करूनच हे मतदान चडांत चड लोक वोटिंगाक देंवले अशें म्हाका दिसता. तुमच्या मतदारसंघात कॉल कशाचे? म्हज्या मतदारसंघाक हांवें पयलीं पासून म्हजो पयली सुरवात आसता की हांव देवाच्या घरांतल्यान पुजा केली की भायर सरता ती पुजा हांव डेलीच करता. काय पयलीं हांव वोटींग करता म्हणजे बेतूल पंचायतीक. तेजे उपरांत हांव सगळे बुथांनी म्हणजे विजील आसता. बेतूर साकून खोला साकून बार्शें मोरपिल्ला, फातर्पा, बाळ्ळी, म्युनिसिपल एरिया, आंबावली आनी आवेड्या असो म्हजो दौरो आसता सगळे कडेन बुथांनी. तसो ह्या फावटी हांवें तेंच केलें. सगळे बुथांनी हांवें दौरो केल्लो आसा आनी सुरवाती पासून ते लास्ट पर्यंत लोकां भितर बरो उत्साह हाडलो, बरी उमेद आसली. खास करून तुका हांव सांगता म्हज्या मतदारसंघात आयज म्हणजे ग्रामीण भागांत तर म्हणजे एसटी लोक खूब आनी ते सुद्धा काजूचो सिजन अशें आसतना सुद्धा मोठे प्रमाण लोक काजू म्हणजे मागीर गेलात, काजूनी मागीर गेलात. पयलीं लोकांनी मतदान केलां आनी जे कोण म्हणजे चडांत चड लोक पयलीं म्हणजे वोटींग करून वचपाक प्रिफरन्स लोकांनी केला, प्रिफरन्स दिल्ले आसा वोटिंगा पयलीं. अशें करून वोटींग जालें, बरें जाल्लें आसा. उत्साह आसलो लोकां भितर वोटिंगाचो. सो कितें अपेक्षा तुमची? न्ही हांवें काल सुद्धा म्हाका जे वार्ताहर मदीं मेळ्ळे वाटेर तेन्ना सांगलें जो उत्साह लोकांचो आनी म्हाका आमी ज्या पद्दतीन लोकां भितर अवेरनेस केल्ली, लोकां भितर लोकांक म्हणजे कित्याक लागून आमी मतदान करपाक जाय. म्हाका मातशें केप्यांक थोडीशी पयली अडचण जाली. फॅक्ट सांगता हांव. पयलीं म्हाका अडचण म्हळ्यार कशी थोडीशे आमचे म्हणजे लागीं संबंद कार्यकर्त्यांक आसले कारणान तांकां एक पयलीं तेमी अशें अपेक्षा बाळगले की म्हाका तिकीट मेळटलें म्हणून आनी म्हाका तिकीट मेळना म्हणटकीर तो थोडो नाराज जाल्ले आपले भशेन. स्वाभावीक आहा तें. चड लागींचो कार्यकर्तो आसता तो मातशें दुखवता. ताका दिसता की आपलोच मनीस आहा तो खासदार जावचो, ताका तिकीट मेळचें अशें तांकां दिसलें. म्हणजे थोडो टायम म्हाका बरो म्हणजे बाकीच्या मतदारसंघांतल्यान कंपेर केलें जाल्यार म्हाका मातशें डबल काम जालें. पयलीं म्हाका लोकांक कन्विन्स करचें पडलें की बाबा तशें न्ही तें. म्हणजे जरी तुमकां म्हाका मेळपा जाय म्हूण दिसता हें बरें दिसता, ती बरी गजाल की म्हजे बद्दल तुमची आपुलकी आपलेपण आसा म्हूण दिसता. पूण एक फावटी पक्षाचे जे डिसिजन आसता ते डिसिजन आमी मानपा जाय आनी दुसरे पक्षान जे डिसिजन घेतले आसता ते ओवरऑल विचार करून डिसिजन घेता. तुमी विचार करता फक्त म्हजो लागीं असल्या कारणान तुमी म्हजो विचार करता. पक्ष विचार करता कसो करता, सृश्टी विचार करता कसो करता, हायकमांड जो ओवरऑल विचार करता. आनी हांगा सुद्धा त्या मानान ओवरऑल विचार करून आज आमकां महिला दिल्या. जी साऊथ गोवा महिलाची पयलीं केन्ना दिलीच ना. म्हणजे की जेन्ना आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर मोदींनी पयलींच घोशीत केल्लें आसा रिजर्वेशन, जेणे करून 27 आमची असेंब्ली लागू जातले आनी 19 पार्लमेंटाक लागू जातले लोकसभेक. आनी त्या पार्श्वभूमीचेर ते लागू जातले जालें, ते कायदेशीर लागू जातले. ताच्या पयलीं सुद्धा महिलाक एक चान्स दिवचो, महिलाक एक प्राधान्य दिवचें ह्या हेतूंतल्यान तेणी दिलें आसतलें न्ही. आनी ताका लागून तुजो रिस्पेक्ट करपा जाय. आनी खास करून एक महिला दिल्ली आसा, बरी महिला आसा. एक डेम्पो घराणे म्हळ्यार एक बरें सामाजीक कार्याक, शैक्षणीक कार्याक नावलौकीक आसलेले घराणे आसा. सदींच लोकांक फुटबॉल मळाचेर आसतले, धार्मीक मळाचेर, सामाजीक मळाचेर आसतले, शैक्षणीक मळाचेर आसतले. तांचें खुबशें काम आसा आनी बरी शिक्षीत आनी बरी उमेदवाराक महिलाक उमेदवारी दिल्ली आसा. बरी गजाल. आमी काम करपाक जाय, सृश्टीचो आदीस आमी मानपाक जाय. अशे पद्दतीन आमी कार्यकर्त्यांक पयलीं हांवें कन्विन्स केलें. हें म्हजो पयलीं काम जालें. आनी ताजे उपरांत हांवें मिटींग केल्यो त्यो जाल्योच. खूद हांवें कोपरा बैठका म्हणजे कॉर्नर मिटींग हांवें म्हज्या लेवलाक त्या भागाच्या कार्यकर्त्यांक घेवन केल्यो पयलीं. त्या भागात झेडपी आसतले, त्या भागात सरपंच आसतले, कौन्सिलर आसतले, प्रवीण आमचे बूथ समिती आसतले, मंडळाचे अध्यक्ष आसतले, मोर्चाचे अध्यक्ष आसतले. हांकां घेवन हांवें म्हज्या लेवलाकच म्हणजे आनी भायलो कोण लिडर आसतना आमी थोड्यो कॉर्नर मिटींग केल्यो.
काही मिटिंगेन व्हडले मिटिंगेनी सीएम येयल्लो बाकीचे कोण येयल्ले पूण मेन सगळे म्हणजे 8 पंचायती आणि एक म्युनिसिपालिटी सगळे कडेन हांवें कोपरा बैठका घेवन सगळ्यांक बऱ्यापैकी पटोवन दिली लोकांक अपील केली आणि कित्याक लागून वोटींग म्हणजे करपाक जाय आदानी मोदीची आमकां कित्या खातीर जाय मोदीजीन आज देशाक खंय साकून खंय पावयल्लो आसा कश्यो स्किमी तेमी दिल्ल्यो आसा कसो आयज हांगा चौफेर विकास जो गोंयांत जाल्लो आसा जे आज 4 लेन 6 लेन ब्रिजीस आनी मातयेन गोरजो जाल्ले आसा ते सगळे खंयचे पयशे आहेत ते आदानी मोदीचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे देण आसा जे ताका लागून हे सगळे जाल्ले आसा डबल इंजीन सरकार प्रायम मिनिस्टराची स्किमी आदानी मोदी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताची स्किमी खंयच्याच लेवलाक खंय कमी पडनासतना सगळ्यांक म्हळ्यार सर्वांगीण विकास करता आसतनाच अंत्योदय तत्वाचेर स्किमी काडून सगळ्या लोकांक समावून घेतले आसा अशे पद्दतीन डबल इंजीन सरकारान काम केल्लें आसा आनी ताचे खातीर जे आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या 10 वर्सां भितरच्या कार्यकाळा भितर जी डिसिजन जाली ती मोठी मोठी डिसिजन सांगतना कितले आसतले आर्टिकल 370 आसतले ट्रिपल तलाक आसतले राम मंदिर आसतले अशे अनेक गजाली आसा ज्यो सामके विशय ज्वलंत विशय आसले जे लास्ट मॅनिफेस्टोचेर आसले त्यो सगळ्यो पूर्ण जाल्ल्यो आसा कोविडाच्या महामारी भितर कशें वॅक्सिनेशन धरून ते बाकी सगळे अन्य दिवप किंवा म्हणजे A to Z जेवण धरून ते आयज रशियन दिवप धरून ते कशी काळजी घेवप जाली म्हणजे सगळे विचार आमी लोकांक पटोवन दिल्ले आनी ताका लागून लोक बऱ्यापैकी भायर सरले आणि मतदान केल्लें आसा ज्या पद्दतीन काम केला कार्य केल्लें आसा म्हज्या कारकिर्दी भितर हांव एक 3 वर्साच्या मुख्यमंत्री आसतना केल्लें कार्य आणि डबल इंजीन सरकाराचे कार्य सगळे दोळ्या फुडें दवरून आमच्या लोकांक आयज मतदान कित्याक करपाक जाय सगळें सांगले उपरांत आयज लोकांनी बरो कौल दिल्लो आसा आनी हांव खात्रीन सांगूंक शकता की आमकां एक बऱ्यापैकी लीड मेळटली जी आमकां गेल्ले फावटी जे 19 इलेक्शन जाल्लें म्हणजे लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक केपें मतदारसंघाक काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी की तेन्ना हांवूय काँग्रेसी आशिल्लो मार्चाक इलेक्शन जालें तेन्ना तेजे उपरांत 4 म्हयन्या उपरांत जुलयाक आमी 10 आमी भाजपात प्रवेश केलो तेन्ना काँग्रेसी हांव आसतना लीड आमी काँग्रेसीक आसलेली आनी ह्या फावटी हांवें नक्की सांगूं शकता की हांव भाजपाक जो सिटींग MLA काँग्रेसचो आसून सुद्दां सिटींग MLA काँग्रेसचो जालोच तो असो तेणी सध्या आतां ह्या इलेक्शनाक काम केल्लें आसा जोणेकर तो आपुणूय इलेक्शनाक बसलो असो कॅप्टन सुद्दां कॅप्टन विर्यादो जो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसलो तो सुद्दां उलयतना हो उल्लेख करी भाशणांनी आपूण कॅप्टन खरो पूण नांवाचो कॅप्टन आपूण खरो कॅप्टन म्हणटा हो एल्टन डिकॉस्टा जेणे करून सावथाचो सगळे कडेन त्यांनी निवडून हाडपा खातीर सामको वेळ घेतलेलो आसा आनी तो आवडटा आनी तेणी आपल्या गेले ह्या इलेक्शनाक आपल्या गेलो आपलो कितें म्हणटा आसा आपलें हें दाखयल्लें आसा म्हणजे तेच्या तकल्याक कितें लोचा आसलो तो की तेणी पयलीं इतले दीस जेन्ना 2 वर्सां काम करता आसतना सरकारा बरोबर रावन हो सरकार बरो मुख्यमंत्री बरो मोदी बरो प्रायम मिनिस्टर बरो सेंट्रल गव्हर्मेंट बरो स्टेट गव्हर्मेंट बरो गुणगान गावन आपले पर्सनल अनेक कामां करून घेतली अशें आमचे लोक म्हणटात पर्सनल डेव्हलपमेंटाचें कांय केलें ना केपें मतदारसंघाचें कांय केलें ना वैयक्तीक कसली कोणाय फायली पास करून घेवप आनी कसले करून घेवप ते वैयक्तीक अनेक काम करून घेतली फक्त पॉलिसी करून सीएम बरो हो बरो तो बरो हो मंत्री बरो तो मंत्री बरो पूण जेन्ना ह्या टायमार त्यांनी इतले उलयल्लें आसा खंयचोच कॅन्डिडेट उलयल्लो ना आनी खंयचो काँग्रेसचो लिडर उलयल्लो ना इतलो तो उलयल्लो आसा की भाजपाक सरकार करप्शन परत डॉक्टर प्रमोद सावंत धरून तो मोदी पर्यंत सगळ्यांक जे कितें उलोवपाचें जणू काय होच जाणकार असो सगळ्याक वायटांतले वायट गजाली कितें उलोवपाचें तितले ह्या मनशान केल्लें आसा पण असो मेन्या मारून तेणी इलेक्शन घेतलें विर्यादो कॅप्टन विर्यादो कुशीन उरलो हेणी हें घेतलेलो आपूण तेणे आपूण सामको तो आपलो स्वताक जॉयन केलें म्हणटा बाबू कवळेकर आपूण उडयलो म्हणटा आपूण जॉयन केलें ताका लागून आपूण कॅपे जिखले म्हणटा आखून सावथ जिखतलो अशे पद्दतीन काम केल्लें पूण ताका कॅपे जिखता काय कितें तें जिखलो तो फुडली बडी कळटलें कितें कॅपेक कळटलें ते जालें पूण तेणी अशे पद्दतीन केला म्हणून हे काँग्रेसचो MLA आसतना सुद्दां थंय कॅप्याक भाजपाक लीड मेळटली